भरपूर टाइम जालो आम्ही रावले कुडचड्यार केन्ना ह्या मतदारसंघात ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना मिटींग घेतले म्हणून आणि आज मिटींग जाली आणि परतून जे ब्लेसिंग्स दिवपाक परतो पावस येयलो जसो आझाद मैदानाचेर येयलो तसोच कुडचड्यार येयलो सो एक गुड सायन ही एक बरी सायन ही आणि म्हाका दिसता कुडचड्यार ह्या फावटी जो बदल घडपाक जाय जो बदल घडोवपाक कितली वर्सां लोक रावला तो बदल ह्या फावटी घडटलो ह्या सरकारान बीजेपी सरकारान कितें कितें केला हे लोकांक सगळ्यांक खबर आहा हांगा चडशे लोक मायनिंग डिपेंडंट आता कितली वर्सां जाली मायनिंग बंद जाले एवरी टाइम मायनिंगच्या नावार आयज मायन स्टार्ट जातली फाल्यां स्टार्ट जातली परवा स्टार्ट जातली म्हणून फक्त लोकांक आशेन दवरता लोकांक फक्त तेंच्यांनी डेट्स दीत रावले ते तारीख 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 आता इलेक्शन येयले परते आता तेच सांगता ते मायनिंग स्टार्ट जातली स्टार्ट जातली स्टार्ट जातली इतली वर्सां जेन्ना मायनिंग बंद पडलेली तेन्ना लोकांक मायनिंगेंतल्यान काडून दुसऱ्या बिझनसान दुसऱ्या धंद्यान एग्रीकल्चरान मायक्रो युनिट्सान कित्याक ह्या सरकारान घालूंक ना कित्याक आमच्या लोकांक दुसरी वाट दिवंक ना दुसरी वाट दाखोवंक ना फक्त लाचार गोंय दवरले आमकां फक्त वाट पळयत दवरले एकूय पॉलिसी करूंक ना की जे मायनिंग अफेक्टेड लोक आसा तांकां जे मायनिंग अफेक्टेड लोक आसा तांकां खंय तरी दुसरी वाट दाखोवपाक जाय तांकां ट्रेनिंग्स दिवपाक जाय तांकां मायक्रो युनिट्स घालून दिवपाक जाय तांकां एग्रीकल्चरान फुडें व्हरपाक जाय तांचे लायव्हलीहूड जे सोंपला जे काबार जाला ते लायव्हलीहूड तांकां परत दिवपाक ह्या सरकारान एक स्टेप सुद्दां घेवंक ना एवरी टाइम फक्त आमकां आशेन दवरले आणि तेच करून 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 10 वर्सां काडली तेंच्यांनी ह्या 10 वर्सांत लोकांचे फॅमिली काबार जाले लोक डिप्रेशनान गेले आणि तेचोच फायदो ह्या आमदारांनी घेतले पयशे वाटपाक लागले लोकांक चवथीक पोटले वाटपाक लागले क्रिसमसाक पोटले वाटपाक लागले दिवाळेक पोटले वाटपाक लागले कित्याक लोक गरीब जाल्ले लोकांचे बोल्सांतले पयशे सोंपलेले बँक अकाउंट काबार जाल्ले बँके दारार येवपाक लागले जे खरे डेव्हलपमेंट करपाक जाय आसले जे लायव्हलीहूडाचेर ह्या सरकारान काम करपाक जाय आसले ते काम जावंक ना आमचे ट्रक तशेंच कुसतात तेंचे झाडां जाले आतां कोणाक काय पडलेले ना हांगासले आमदाराक पडोंक ना सरकाराक पडोंक आणि जेन्ना आमकां लोकांक विचारता जेन्ना लोक खंयची मिडिया येता आनी विचारता कितें डेव्हलपमेंट केला आमदारान कितें डेव्हलपमेंट केला तेन्ना लोक कितें सांगता थंय सर्कल केला थंय फुटपाथ केला हे डेव्हलपमेंट आमकां लागून कोण ती दीस सांगता कितें तरी फायर ब्रिगेड कितें तरी बिल्डींग येवपाची आहा म्हणून हे बेजीक गजाली करता तेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा आमकां कळपाक जाय डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें तें डेव्हलपमेंट म्हटल्यार फुटपाथ न्हू डेव्हलपमेंट म्हटल्यार बिल्डींग न्हू डेव्हलपमेंट म्हटल्यार रस्ते न्हू डेव्हलपमेंट म्हटल्यार आमच्या गोंयकारांक काम मेळपाक जाय आमच्या गोंयकारांच्या घरांत पयशे येवपाक जाय ते फुटपाथ जे बांदतात लोकांक चलपाक इवनिंग वॉक कर म्हणटा ते ब्युटिफिकेशन करता जेन्ना त्या फुटपाथाचेर चलपाक आमच्या कडेन काळीज ना जेन्ना आमच्या कडेन थंय भायर सरतलो घरान जाल्यार पयशे ना बँकेन इन्स्टॉलमेंट भरतलो जाल्यार आमच्या बँकेन पयशे ना आमच्या कडेन धंदो ना आमच्या कडेन काम ना तेन्ना फुटपाथी कोणाक हे सर्कल कोणाक हे फेक डेव्हलपमेंट हे कॉस्मेटिक डेव्हलपमेंट कोणाक करता जेन्ना बँके दारार येताले तेन्ना कितें जातालें हें तुमकां खबर आसा मायनिंग जाल्या उपरांत कोविड जालें कोविडान गोंयकार सोंपले भायल्या लोकांचे धंदे बंद जावंक ना भायले लोक आनी नेटान धंदो करता तुमच्या कुडचड्याचें मार्केट कोणाच्या हातीन गोंयकारांचे काय बायलांच्या हांगा कॉमनात जागे काढून भायल्या लोकांक दिला आता तेंच्यांनी फॉर्मां वाडटात ते पंचायतीन पंच मेंबरा कडेन ह्या काब्रालान फॉर्मां दिला तेंची घरांक हाऊस नंबर दिवपाक जो जागो आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेलो त्या जाग्यांचेर हेंच्यांनी घरां बांदला ते डायरेक्ट सांगता व्हिडिओन
काबराल सरने दिया है म्हणतात, इलेक्ट्रिसिटी दिया है, बिजली दिया है, वोटिंग कार्ड दिया है. काबराल सर करून आमका फोनान घातले. आमचे राईट्स, आमचो जागो काढून भायल्या लोकांक दिलो. वोटिंग कार्डा गेली, हजारांनी वोटिंग कार्डा गेली, जी हांगा कुडचड्याच्या टीमीन ऑलरेडी कॅन्सलेशनाक घातलेली आहा. अजून मेरेन एकाय आमदारान, एकाय पॉलिटिकल पार्टीन, एकाय कॅन्डिडेटान केन्नाच जी भायल्या लोकांची वोटिंग कार्डा, जी घाटियांची वोटिंग कार्डा ती कॅन्सल करपाक घालूंक ना. तुमकां जाय कितें नाका ती कॅन्सल जाल्ली. आनी आमी कितें करता, डेव्हलपमेंट म्हणून फक्त फुटपाथी पळयता, आमचो जागो गेलो तो पळयना. त्या आमदारान आमचे जॉब्स काढून भायल्या लोकांक दिले. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ह्या पावर मिनिस्टर असताना त्यांनी कितल्या भायल्या लोकांक कामाक लायले, रिकॉर्ड असा. आमच्या गोंयकारांचे जॉब काढून भायल्या लोकांक दिले फक्त मतांक लागून. तांकां लायटीची कनेक्शनां दिली, तांकां वोटिंग कार्डां दिली फक्त मतांक लागून. म्हळ्यार हितून एकूच कळटा की ताका गोंयकारांचे मतांचे पडलेले ना. ह्या सरकाराक, काबरालाकूच न्हू, ह्या बीजेपी सरकाराक गोंयकारांचे मत सुद्धा पडलेले ना. जर तांकां पडलेले, लायटीची बिलां म्हारग जावची नासली, उदकाची बिलां फ्री म्हणून सांगता उदक, पूण लोकांक 2-3 हजार बिलां उदकाचे बिल येयल्ले आहा. जागो म्हारग जाल्लो आसा, पेट्रोल म्हारग जाल्ले आसा, सगळें म्हारग जाला. आनी आमी म्हणटा कितें, काबराल बरो, काबरालाकूच मोट मारपाक जाय. कितली वर्सां तुम्ही त्या मनशाक निवडून हाडटलो जेणे फक्त आपले डेव्हलपमेंट केला. लग्नाक आनी काजरांक बसी दवरले म्हणून लगीन आनी काजार जावचे ना. जातले, बसी दवरता खंय तो, बसींचो खर्च कितलो आनी हॉलाचो खर्च कितलो, काजार करपाक आनी लग्न करपाक खर्च कितलो. आनी आमी हॅपी जाता. दादागिरी चल्ल्या हांगा, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दादागिरी. आमचे भुरगे ग्राउंडाचेर काम करताले तेन्ना हांगा येवन फोटो मारून घेऊन गेला त्याचे मनीस, त्याचे जे पट्टेवाले हा पळय ते हांगा येवन फोटो मारून घेऊन गेला. म्हळ्यार तांकां कितें दिसता की हे आमच्या भुरग्यांचे फोटो मारतले, काबराला व्हरून दाखयतले आनी मागीर तांकां धमक्यो स्टार्ट करतले. तांकां आमी हे जे दादागिरी करता, हे जे आपली बोलसा भरता, तांकां आमी राजा करून दवरला, तांकां तकल्यार बसयला. हांगा जो म्युनिसिपालिटीचो कचरो आहा तो कचरो पासून ते इल्लिगली उडयता. लोकांच्या शेतान सगळ्या कचऱ्याचे कितें आहा पळय, सगळे पावसान व्हांवन शेतान गेले, शेतां काबार जाली. आनी हे सांगता लोकांक शेतां रोया म्हणून, स्वयंपूर्ण गोंय करया म्हणून. मायनिंग बंद जाल्ल्या पासून हांव तुमकां विचारता, ह्या आमदारान ना जाल्यार ह्या सरकारान कितें तरी दुसरो ऑल्टरनेटिव्ह दिला तुमकां? केन्ना तरी कितें ट्रेनिंग दिला? दिवपाक जाय आसली की नाका? जर तुमकां ऑल्टरनेटिव्ह दिवंक ना जाल्यार तुम्ही त्याच आमदाराक कशे निवडून हाडटात? परतो दुसरो ऑप्शन कित्याक चिंतिना? थोड्यांक संवय जाल्या, काबराल कॉप दिता ते कॉप घेवप, मारप आनी बोवाळ मारप, सिंपल. तेच लायफ जाल्ल्या थोड्यांचे. कॉपाचेर तांकां उमेद येता, पावसान आनी चड उमेद येता. गोंयकाराची लायकी करून दवरल्या आमदारांनी. कॉपाचेर ताका विकतो घेतलो आसा, फक्त कॉपाचेर 500 रुपया 1000 रुपया सुद्धा नाका. ही लायकी आमची केला, ही सरकारान केल्या, काबरालानूच न्हू, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे केल्ले आसा. हांगा भायल्या लोकांक लायटीची कनेक्शनां दिवपाक तो इंजिनियराक प्रेशरायज करता. प्रायव्हेट जाग्यांचेर तो भायल्या लोकांक घरां बांदपाक दिता. तुम्ही एक टॉयलेट बांदतले, एक रूम काडटले जाल्यार तुमकां 1000 परमिशन हाडची पडटा काय ना? पूण तांकां पडना. आमी केन्ना ह्या डायरेक्शनान राजकारण चिंतूकच ना. आमी त्या सिस्टमा पासून पयस रावलो, जो सिस्टम आमकां कंट्रोल करता. ज्या सिस्टमान आयज आमकां भिकेक लायला, गरीब केला, आमचे रायट्स घेतला, त्या सिस्टमा पासून आमी पयस रावता. आमी मिटींग अटेंड करता, घरा वयता, परते आमच्या पर्सनल लायफान बिजी उरता.
हे जावपाक जायना. जर आमकां ह्या काबराला घारोवपाक जाय, जर ह्या बीजेपी, काँग्रेस, एमजीपी, आप, टीएमसी कोण आसा तांकां जर घरा बसोवपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक मेहनत करची पडटली, काम करची पडटली. फक्त फुडले 60 दीस उरला, 60 दीस, 2 महिने. ह्या 2 महिने जर आमी मेहनत करिना, जर आमी एक्टिव्ह जायना, जर आमी पार्टिसिपेट जायना, हे शक्य ना. हे राक्षस तसेच उरतले. हे राक्षस आमकां खावन काबार करतले, आमच्या फॅमिलीक काबार करतले, आमचे फ्युचर, आमचे भवितव्य, आमचे भविष्य काबार करतले. परते परते आमकां त्यांच्या पोटल्यांचेरूच रावचे पडटले. चवथीक पोटल्यो वाडटा तो, आपलो फोटो मारता. जेन्ना तो पोटली वाडटा, घरा येता तेन्ना इतलेंच दाखोवन दिता की आमी भिकारी जाल्ले आसा, आमी गरीब जाल्ले आसा, आमी लाचार जाल्ले आसा आनी आमी गुलाम जाल्ले आहा. ही जाणीव करून दिता आमकां तो. एवरी टाइम आमी त्यांच्या पोटल्यांचेर चवथ सेलिब्रेट करता, आमी त्यांच्या पोटल्यांचेर दिवाळी सेलिब्रेट करता, आमी त्यांच्या पोटल्यांचेर क्रिसमस सेलिब्रेट करता, नरकासूर करता, टोर्नामेंट करता. कित्याक आमकां तेंच्यांनी केन्नाच एम्पावर करूंक ना. केन्ना तरी ह्या काब्रालान गोंयकारचे शेतकारां, हांगाचे बाकीचे मायन ओनर, मायनीचे डिपेंडंट असले तांकां मार्केटान शॉपां घालून दिला. केन्ना तांकां मार्केटान येवन बिझनेस कर म्हणून सांगला. सगळो बिझनेस काढला आणि भायल्या लोकांक दिला. आणि कुट्टाड्याचे मार्केट तर फेमस आसा, ते गोंयान आसलेल्या भशेन दिसत ना. सगळे भायले भरला, सगळे ते पोट भरता आणि आमी आमचे पोट मारून आमी तांकां गिरायक घालता आणि घरा वयता आणि जय जय काब्राल म्हणून ताका स्लोगन्स दिता. आमी त्याच्या फाटल्यान नाचता, त्याच्या दारार वयता. केन्ना तरी हे बंद जावपाक जाय आसले, पूण हे बंद जायना. कित्याक आमी एक्टिव्ह जायना, आमी पार्टिसिपेट जायना, आमी भिवन रावता. तो कितें करतलो, काब्राल कितें म्हणटलो, आनी कोण कितें म्हणटलो. आतां बाकीचे 2 कॅन्डिडेट जाला, ते खंय काब्रालाचे पार्टनरूच आसले पयलीं मायनिंगेन. हय, अशें आसा खरें. काब्रालाचेच पार्टनर आयज त्याच्या अगेन्स्ट रावला. हे अगेन्स्ट बीन काय ना, हे सगळे पार्टनरशिप, हे सगळे पार्टनरशिपान वोट स्प्लिट करपाचे, आरजीची मतां फोडपाची आणि परतो ताका निवडून हाडपाचे काम सध्या चल्ला. फक्त दिखावा, नाटकां. लोकांनी चिंतपाक जाय, जेंच्यांनी हजारांनी करोड रुपया करून दवरला, जेंकां फाल्यां नुस्तें कितें हाडटलो तें टेन्शन ना, जेंकां आपल्या भुरग्याक खंयच्या स्कुलान घालतलो हें टेन्शन ना, जेंकां गाडयेन पेट्रोल घालपाचें काय ना तें टेन्शन ना, जे इल्लीगल धंदो करून पयशे कमयला, घामाचो पयसो न्हू, त्या लोकांक आमी निवडून हाडपाचे, तांकां मतां मारपाची काय ना, हें आमी डिसायड करपाक जाय. दुसरो काब्राल रेडी करपाचो काय ना, हे आमी डिसायड करपाक जाय. हे सगळे जाण येता. आमी म्हणटा एंटी बीजेपी वोटिंग जावपाक जाय, एंटी बीजेपी सगळ्यांनी युनायट जावपाक जाय. एंटी बीजेपी आसा कोण? ही गोवा फॉरवर्ड, ही काँग्रेस, ही एमजीपी, ही आप, हे केन्ना एंटी बीजेपी जाले? आयज जर एंटी बीजेपी असले, हे काँग्रेस जर एंटी बीजेपी असली जाल्यार आयज काँग्रेसीचे जे लिडर्स आसा, ज्यांच्यांनी मायनिंग करप्शन केला, मायनिंग स्कॅम केला म्हणून सांगताले, बोबो मारताले, आयज ते जेलीन आसपाचे काय ना? एकटो तरी काँग्रेसचो लिडर आयज पर्यंत भितर गेला? सगळे नेटान कॅम्पेन करता, बर्थडे सीएम वयता ताका केक बरयता. हे सगळे एकठांय आहा, एका ताटान जेवतात ते, एका टेबलाचेर बसतात ते, आणि असेंब्लीन वयतात आणि आमकां झगडोन दाखयतात. हे एमजीपी सुदीन ढवळीकराचेर तेंच्यांनी सांगलेले एमजीपीचेर आमी इन्क्वायरी सेटअप करतले म्हणून, त्यांनी करप्शन केला म्हणून ताका काढला म्हणून. झाला इन्क्वायरी अजून मेरेन? हे आम आदमी पार्टी ज्यांच्यांनी 2017 काँग्रेसीक उडयला, बीजेपीक जिखोवन दिले, ज्यांच्यांनी झेडपी इलेक्शनाक जिखोवन दिला आणि आता परते येयला ते. भंडारी समाज खंय, कॅथलीक खंय, म्हटल्यार आमकां गोंयकारांक गोंयान येवन जे गोंयकार युनायटेड आसा, युनायटेड आनी जावपाक सोदता, तांकां ते डिवायड करपाक येयला. गोंयकार कोण ते डिफायन करिना. केन्ना तरी आयकला तुमी आम आदमी पार्टीन केन्ना तरी वचोन हे जे मायग्रंट इल्लीगल रावता, इल्लीगल वोटिंग बँक केला, इल्लीगल जागो घेतला, घरा बांधला, तांकां टार्गेट केला, तेंचेर कंप्लेंट घातला म्हणून आयकला केन्ना? कितें गोंय राखतले, कितें गोवा फॉर गोवन्स? एवरी टाइम जर आमी तांकां
त्यांचे भाशणां आयकून त्यांची कॅम्पेन पळोवन जर आमी तांकां मतां घातली जाल्यार आमी फोंडान पडटले कित्याक हे सगळे बीजेपीचे पार्टनर जावन आसा A to Z सगळे बीजेपीचे पार्टनर जावन आसा केन्ना तरी आयकला तुम्ही आम आदमी पार्टी यांच्यानी मिटिंगे बंद केला म्हणून फक्त नाटकां चल्ला फक्त गोंयकारांक पिशान काडटात आणि हे भायले पॉलिटिकल पार्टीज जावं ती काँग्रेस बीजेपी टीएमसी आप हे गोंयान येवन गोंय काबार करपाक सोदता गोंयच्यो जमनी गोंयचो हक्क काढून भायल्या लोकांक दिवपाक सोदता आणि तेच जाला सध्या A to Z आमचो रायट काढून भायल्या लोकांक दिला आमचे गोंय भायल्या लोकांक दिला कोळसो हाडटात न्हंयो आमच्यो विकलो मादय आमची विकली मायनिंग कोण उडयली एवरी टाइम तेंच्यांनी गोंयकारांचेर वार केल्लो आसा गोंयकारांचे रायट चोरलेले आसा आणि आमी तेंकाच मतां मारता बीजेपी काँग्रेस आप आता आप येयला मागीर कोण गोवा फॉवर्ड हे सगळ्यांनी पार्टनरशिप केल्ली आहा बीजेपीक आनी आयज गाडी मारून दाखयता होच विजय सरदेसाय जेणे एक सपोर्ट दिवन बीजेपी हाडला होच MGP होच ढवळीकर जेणे बीजेपीचो सरकार घडयला आयज ते बीजेपी गाळी मारतात पर ते बीजेपी वांगडा वचपाक ते केन्नाच फाटी रावपाचे ना कित्याक हे फटींग मनीस ह्या फटींग मनशांनी बीजेपी हाडला आनी गोंयची वाट लावन उडयल्या परती आणि तेंकाच जर आमी मतां मारपाक लागले तेंची भाशणां आयकून आनी 5 वर्सां कितें केलां 2.5 वर्सां कितें केलां हें जर विसरून तेंकाच मतां मारपाक लागले फोंडान आमी पडटले ते न्हू पिशा आमी आसतले ते न्हू जेन्ना हांव काब्राल डेव्हलपमेंटाचे गजाली सांगता तुम्ही विचारपाक जाय वॉट इज डेव्हलपमेंट पयलीं आमकां गोंयकारांक कळपाक जाय डेव्हलपमेंट म्हणटा कितें आमच्या शेतकऱ्याक शेत रोवन पयशे मेळपाक जाय ताका मार्केट मेळपाक जाय ते डेव्हलपमेंट आमच्या नुस्तेकाराक नुस्तें विकपाक मेळपाक जाय नुस्तें कोल्ड स्टोरेजान दवरपाक मेळपाक जाय नुस्तें एक्सपोर्ट करपाक मेळपाक जाय साद्या नुस्तेकाराक नुस्तें प्रोसेस करपाक मेळपाक जाय ते डेव्हलपमेंट आमच्या भुरग्याक जेन्ना कामाक वयता वेर्ना वयता कुंकळे वयता आनी खंय वयता तेन्ना इंडस्ट्रीन ताका बरी सॅलरी मेळपाक जाय ताका हक्क मेळपाक जाय तेजेर एक्सप्लॉयटेशन जावपाक जायना ते डेव्हलपमेंट आमची जी मार्केटां आसा त्या मार्केटान आमचे गोंयकार बसलेले जाय गोंयकारांचे धंदे जाय गोंयकारांचे बिझनस जाय गोंयकार एम्पावर जावपाक जाय ते डेव्हलपमेंट आमची जी गांवांत बायलां आसा जेंकां गांवा भायर वचून काम करपाक मेळना तेंकां गांवांत धंदो मेळपाक जाय मायक्रो युनिट्स तयार जावपाक जाय तेजे मार्केटिंग जावपाक जाय तेंकां सिस्टमान हाडपाक जाय तेंकां बिझनसान हाडपाक जाय ते डेव्हलपमेंट आमचो भुरगो जो शिकपाक सोदता तेच्या पयशांक लागून शिक्षण बंद पडपाक जायना एज्युकेशन बंद पडपाक जायना ते डेव्हलपमेंट आमचो जेन्ना मनीस हॉस्पिटलान वयता तेन्ना हॉस्पिटलान ताका ऑक्सिजन मेळपाक जाय ताका गुळयो मेळपाक जाय ताका बरो डॉक्टर मेळपाक जाय बरी सर्व्हिस मेळपाक जाय ते डेव्हलपमेंट आमी जेन्ना रस्त्यार वयता तेन्ना पॉटहोल फ्री रस्ते मेळपाक जाय आमकां बरी लायट मेळपाक जाय सवाय उदक मेळपाक जाय 24 वरां उदक मेळपाक जाय ते डेव्हलपमेंट आमी जे एअर ब्रीथ करता ती नॉन पोल्युटेड आसपाक जाय कोळसो आसपाक जायना भितर पोल्युशन आसपाक जायना ते डेव्हलपमेंट आयज गोंयान पावस पडटा एका दिसा एवरी मंथ गेल्या वर्सा एवरी मंथ पावस पडला एवरी मंथ हे डेव्हलपमेंट करतात ते डिस्ट्रक्शन करता हांगा व्हडले व्हडले बिल्डिंगे बांधले कॉन्क्रिटायझेशन केले शेतां पुरयली डोंगर कापले डोंगर सोंपयले आमचे जे काजू करतात लोक कितलेशे लोक काजू करता आसतले हांगा कितलेशे लोक हांगा शेतां रोयता आसतले तांकां मार्केट ना तांकां लोकल मार्केट ना तेंचे जे प्रोड्यूस करता ते घेवन बाजारांत बसतलो जाल्यार बाजारांत जागो ना कसले डेव्हलपमेंटाचे गजाली करता गोंयकार पंचायतीन वयता जाल्यार पंचायतीन ताका व्हॅल्यू ना मामलेदाराच्या ऑफिसान गेल्यार ताका कुत्रोय विचारना थंय हे डेव्हलपमेंट 60 वर्सां जाली जाल्यार हेच आमकां गोंयकारांक वयता थंय आमकां थर्ड क्लास कितें थर्ड क्लास सिटीजनशीप आमकां मेळटा ट्रिटमेंट मेळटा थर्ड क्लास म्हणजे आमी गोंयकारांक गोंयान करपाचें तरी कितें फक्त भीक मागपाचें फक्त लाचार जावपाचें फक्त हेंच्या पांया कडेन वचपाचें तेन्नाच काम जातलें लाडली लक्ष्मी जाय काब्रालाची सायन हाड गृह आधार जाय काब्रालाची सायन हाड EDC लोन जाय काब्रालाची सायन हाड घर बांदपाक जाय काब्रालाची स्कीम ह्या सायन हाड कितें एवरी टाइम ह्या आमदारांचे सायनी कित्याक असलो सिस्टम केला ज्या सिस्टमान आमकां आमदाराच्या पांया कडेन वयचें पडटा कित्याक आमी असो सिस्टम डिझायन करिना जेतून आमदाराच्या पांया कडेन लोकांक वयचें पडपाक जायना
तुमका विचारता तुमचो आमदार इतली वर्सां आता येयला तो कितले फावट तुमच्या वाड्यार तुमचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करपाक येयला, कितले फावट तुमच्या वाड्यार तिने मिटिंग दवरला तुमचे इश्यू अंडरस्टँड करपाक आनी तुमचे इश्यू वचून असेंब्लीन वचून मांडला, कितले फावट एकदा तरी येयला? एव्हरी टाइम फक्त इलेक्शन येता तेन्ना दारार येता, नाजाल्यार हेचे पट्टेवाले भोवत असतात लोकांक धमक्यो दिवपाक, तुझे 1,500 कॅन्सल जातले, तुझे 2,000 कट जातले, तुझ्या भुरग्याचे काम जावचे ना. एव्हरी टाइम तेच सांगतात सगळे स्किमी काढून या गाड्यांक काढून दिला, सगळे स्किमी सगळी घरां काढून आमचे जागे काढून गाड्यांक काढून दिला, वोटिंग कार्डा तेंका दिला आणि आमकां सांगतात ते आमकां भंयान दवरता, आमकां भंय घालतात, तुका हे मेळचे ना ते मेळचे ना, आरजी वांगडा भोवो नाका, हेच्या वांगडा भोवो नाका. कितले दीस भिवन रावतले, कितले दीस भितर रावतले तुम्ही डिसाइड करपाक जाय, तुम्ही चिंतपाक जाय. आज तुम्ही रावतात, फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक रावचे पडटले, तिची फाल्यां भुरगीं येतली तेंका रावचे पडटले. आयज हांगा जे लोक आसा तांकां विचारपाक सोदता, आयज कुडचड्यार जर तुमकां जागो जाय, फ्लॅट जाय, आसा तुमच्या कडेन पयशे घेवपाक? कसले डेव्हलपमेंट? जर आमच्याकडे आमच्याच गावात एक प्लॉट घेतलो, एक घर बांधतलो जाल्यार आमच्याकडे 60 वर्सां लिबरेट जावन जर पयशे ना जाल्यार कसले डेव्हलपमेंट या बीजेपीन, काँग्रेसीन आणि एमजीपीन ह्या 60 वर्सांक केला? कसले डेव्हलपमेंट? गोंयकाराक जर आपल्या भुरग्याक बरे कॉलेजीन घालतलो जाल्यार पयशे नासताय, तेका बसीक तिकेटीक पयशे दितले जाल्यार नासता, बरान संडे जर येतलो नुस्तें खातलो जाल्यार पोटभर आनी बरें नुस्तें खातलो जाल्यार गोंयकारा कडेन पयशे ना, बायकान पेट्रोल घालतलो जाल्यार तेच्या कडेन पयशे ना, सिलिंडर हाडटलो जाल्यार पयशे ना, चवथ सेलिब्रेट करतलो जाल्यार पयशे ना, क्रिसमस करतलो जाल्यार पयशे ना, टोर्नामेंट करतलो जाल्यार पयशे ना, जाल्यार कसले डेव्हलपमेंट ह्या सरकारांनी केला? आम्ही जर विचार करिना, आम्ही जर चिंतिना की हो डेव्हलपमेंट न्हू आमचे डिस्ट्रक्शन जाला, आम्ही भिकेक पावला, आम्ही गरिबीन पावला, बिकॉज हे सरकारांनी आमकां लागून एक सुद्धा पॉलिसी करूंक ना, एक सुद्धा कायदो करूंक ना जितून गोंयान गोंयकारांचे रायट्स वाचतले. आज आमकां जितले रायट्स आसा तितले सगळे रायट्स हे भायल्यान लोक येता तेंका आसा, वयल्यान आमच्याकून चड आसा काय ना? वोटिंग कार्डा तेंका, जॉब्स तेंका, धंदे तेंका, इंडस्ट्रीन गेले ते, बसीन गेले ते, मार्केटान गेले ते, रस्त्यार चलताना ते, बिल्डिंगे बांधता, बिल्डिंगेन फ्लॅट तेंचे, कॉलनीत जाता, कॉलनीन हाऊसिंग बोर्ड जाता, तेतून तेंची घरां. आमचे कित्याक? गव्हर्नमेंट ऑफिसान वचते, पंचायतीन वच, सरपंचाचो फ्रेंड घाटी, गव्हर्नमेंट स्किमी येता पयली घाटयांकडे वयता, मागीर आमच्याकडे येता, आमच्याकडे येना पासून. तुमचो जर आमदार ह्या भायल्या लोकांचो सामको सपोर्टर, तो गोंयकार काय ना म्हाकाय खबर ना, कोण म्हणटा भायलो, पूण तो गोंयकार काळजांतल्यान तर तो गोंयकार न्हू इतलें सांगपाक शकता, कित्याक हांगा भायल्या लोकांक तेणी भरलेले आसा, तेच भायले लोक जे हांगा क्रायम करता, मर्डर करता, रेप करता, आज लोकांचेर करता आसतले, दुसऱ्या घरांत करता आसतले, फाल्यां आमच्या घरांत रेप जातलो, मर्डर जातलो, क्रायम जातलो, तेन्ना कितें करतली? तेन्ना काबरान येतलो वाचोवपाक? तेन्ना काबराना कडेन वयतली रडात? कित्याक हे इलिगॅलिटीचेर हे आमदार एक्शन घेनात? कित्याक तेंची वोटिंग कार्डा कॅन्सल करिना? कित्याक तेंच्यांनी जी इल्लीगल घरां बांदल्या ती डेमोलिश करिना? आमी करतले. रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना सरकारान येतले, हे सगळी इल्लीगल जी मायग्रंटांची घरां इल्लीगल सगळी डेमोलिश जातली. वोटिंग कार्डा तर आम्ही घातलेलीच आसा, आयच्या दिसापासून लेटरा गेल्या आमची, गेल्या म्हयन्याक ऑलमोस्ट 25,000 वोटिंग कार्डा कॅन्सल केली, ह्या फुडें आनीकूय करतली, ह्या म्हयन्यान आनी जातली. खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन करूंक ना. एक वोटिंग कार्ड उगडास करा, एक वोटिंग कार्ड म्हणजे एका गोंयकाराचो रायट, एका फॅमिलीचे लायव्हलीहूड, त्या वोटिंग कार्डाचेर जर तेका जॉब मेळटा, धंदो मेळटा, घर मेळटा जाल्यार एका गोंयकाराचे लायफ टू हेल्प करता, एका गोंयकार फॅमिलीचे लायफ टू हेल्प करता, काबार करता. सो अशें धरू नाका की एक वोटिंग कार्ड म्हळ्यार काय न्हू. एक वोटिंग कार्ड म्हळ्यार तुज्या घरांतलो जॉब, तुज्या घरांतलो हाऊसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट, तुज्या घरांतलो बिझनस, तुज्या घरांतले गव्हर्नमेंट स्कीम तेंकां वयता. अशें तेंच्यांनी हजारांनी करून दवरला. म्हाका दिसता हांगा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कमीत कमी 6 ते 7 हजार आसतली मायग्रंटांची वोट बँक. 6 ते 7 हजार म्हटल्यार 6 ते 7 हजार गोंयकार फॅमिलींचे रायट आज तेंकां दिता काबराल काडून, आनी आमी तेंकां मतां घालता. आमी मायनिंग बंद जालें म्हणून रडात आसा.
हे जितले मायग्रंट आसले मायनिंगचे डिपेंडंट सगळ्यांनी दुसरे धंदो चूज केलो आणि त्यांना ह्या आमदारांनी ह्या सरकारान इल्लीगल धंदो करपाक त्यांना सपोर्ट केलो, त्यांना प्रमोट केले, त्यांना प्रोटेक्ट केले आणि आमकां गोंयकारांक काबार करून उडयले. आमकां सरकार घडोवपाक जाय. तेका लागून हे सीट कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे सीट आसा ते आमकां मेळपाक जाय. कित्याक आमी जर जिखतले जाल्यार आमकां इच एंड एवरी सिटाचेर मेहनत करपाक जाय, जिखपाक जाय आनी आमचो सरकार घडोवपाक जाय. हे जर मायग्रंटांचे इल्लीगल स्लम्स, इल्लीगल धंदे, इल्लीगल वोटिंग कार्डां जर बंद करपाक जाय, जर काबार करपाक जाय जाल्यार आमकां सरकार जाय. एक आनी दोन आमदार येवन जावपाचे ना. तुमचे सीट हाडपाचें काम तुमचें आसतलें. कापराला उडोवपाचें, कापराला उडोवन तेच जर तेच्या पार्टनरांक हाडीत व्हडली मिस्टेक तुमी करतले परते. हे जे दोन आता कॅन्डिडेट जे रावला कुडचड्यार काबराल सोडून, त्यांच्यानी केन्ना तरी मायग्रंटाच्या इलिगॅलिटीचेर उलयला ते? केन्ना तरी त्यांची जी वोटिंग कार्डां तेंच्यांनी करून दवरला, जी वोटिंग कार्डां आमचे रायट्स व्हरता, गोंयकारांचे रायट्स व्हरता, तेचेर उलयला? आनी कितें म्हणून येतात ते गोंयकारांकडे? खंयच्या तोंडान येतात? गोंयकारांक साल्वार करतले म्हणून. हो इशू कोणूच उलयना. सगळे जाण उलयता म्हागाय 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 म्हागाय. अरे साखर हाडपाक जाता, आमच्यान पेट्रोल घालपाक जाता, म्हारग जाली तरी पूण प्लॉट घेवपाक जायना, आमच्याकडे घर बांदपाक जायना. हय कितें ना? आमी साखर हाडपी, पेट्रोल हाडपी, पूण घर खंयच्यान हाडटले आमकां रावपाक? प्लॉट खंयच्यान हाडटले आमकां रावपाक? जर तुम्ही सगळो जागो काढून भायल्या लोकांक जर दिले, आमचे जमनी काढून भायल्या लोकांच्या नावार केले, तांकां आतां तुम्ही लिगल करपाक फॉर्मां भोंवडटा. हो काबराल मायग्रंटांची घरां लिगल करपाक फॉर्मां सध्या भोंवडटा ते पंच सरपंच, आणि आम्ही त्यांकाच मतां मारता. काबराल काबराल काबराल. दुसरे चिंतीत ना, आणि दुसरे चिंतता त्या पासून तसले. कित्याक ते पैसे मोडटा, ते प्रमोशन करता. आमच्याकडे पैसे ना व्हडले होर्डिंग्स लावपाक, आमच्याकडे व्हडले टीव्हीर ऍड घालपाक आमच्याकडे पैसे ना, न्यूज पेपरांनी ऍड घालपाक आमच्याकडे पैसे ना. पण आमचो जो पावर आसा, आमचो जो फोर्स आसा तो तुम्ही आसा, गोंयकारां. जे गोंयकारांक गोंयान गोंयकारांचो रायट जाय कसो दिसता, गोंयान गोंयकार उरपाक जाय कशें दिसता, प्रत्येक गोंयकार आमचो फोर्स आसा आणि तेंच्यांनी काम करपाक जाय. फक्त 60 दीस, हे 60 दीस दिया फक्त अर्जीक, 60 दीस. गोंयान ह्या मायग्रंटांचो एक सुद्धा इल्लीगल धंदो चलचो ना, प्रॉमिस करता आमी तुमकां. एक सुद्धा इल्लीगल वोटिंग कार्ड उरचे नाही, प्रॉमिस करता. इल्लीगल एक सुद्धा घर उरचे नाही, प्रॉमिस करता आमी तुमकां. A to Z आमकां मेळपाक जाय. जर हे मायग्रंट गायब जाले, जर हेचे इल्लीगल धंदे जर बंद केले जाल्यार सगळे मार्केट आमच्या हातीन येतले, सगळो धंदो आमच्या हातीन येतलो, सगळे जॉब आमच्या हातीन येतले. जर आमचे पोगो बिल पास जाले, जेतून आमी म्हणटा 100% गव्हर्नमेंट जॉब, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन तांकां मेळपाक जाय, 80% प्रायव्हेट जॉब आमकां मेळपाक जाय, 100% कमदाद जागो आमकां मेळपाक जाय, 100% हाऊसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट